बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त येण्याच्या तिसऱ्या आयताराक पवित्र सभा आमकां आमच्या क्रिस्ती आपोवण्याचेर आमचे लक्ष ओडून घेता. क्रिस्त हांव ही परगटणी आमी करूंक जाय हाचो उगडास आयचो सेवा धर्म आमकां करता. गोवाय जावंक म्हाका आनी तुका जेजूची आज्ञा. जेजू येवचे आदीं आनी जेजूक घेवंक सोबार बऱ्या मनांचे मनशांनी प्रवाद्यांनी वेगवेगळ्या कालार पोरजेक गोवायकी दिवन तयार केली. आयज पवित्र सभा ही जेजूची गोवायकी शिक्षणा उद्देशी आख्या मनशाकुलाक आनी खेरीत भाशेन आमच्या भारतांत हो बरो वावर फुडें व्हरत आसा. तर ह्या सेवा धर्मांत वांटो घेतना आमच्या प्रवादीक कार्या शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान फुडें व्हरूंक आनी सगल्यांक शिक्षणांक शिकप्यांक आनी बऱ्या देखणाऱ्यांक देवाची कृपा आनी बोल मागुया. आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागूंक तयार जावया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वसुदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट हाडून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विरोधी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बोगसोर आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी तुजीं भुरगीं सोम्या जेजूच्या जल्माचे परबेक काळजाच्या उमाळ्यांनी अंतरेकून रावता. येदो व्हडलो सर्वंडार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी ताचो जल्म सदां व्हडा सदोसान सबरबोंक आमकां फावो कर म्हूण विस्वासान आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी आमचे मोलेकात सदां काल आपली राजवडकी चलयत आसा सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, फापसयल्या काळजांक बरी करूंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलामांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक, सर्वेस्पराचे कृपेचें वरोस आनी आमच्या देवाच्या जोडटेचो दीस परगट करूंक, दुखेस्तांक बुजवण दिवंक ताणें म्हाका धाडला. हांव सर्वेस्परा सवें खुशालकायेन मुरगोडटा आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सवें संतोशान भरलो. फुलांच्या झेल्यान नेटयलेल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान शिंगरायलोले एके व्हंकले परी ताणें म्हाका न्हेसयलो. तारोनाच्या आंगोस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेल्यान म्हाका गुठलायलो.
जशी जमीन झाडां उपटून करता आनी बागेन बियां किल्लून वयर सरतात, तशेंच सर्वेस्पोर राष्ट्राचे नदरे मुखार प्रामाणीकपण आनी वाखाणणी किल्लून वयर सरोशी करतलो. देवाचें उतर हें: देवाचे ओळखकार. आमचो बाब, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगडटा. म्हणुया: म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगडटा. ताणें लार्मीक चाकरणीचेर दिश्ट घाली, सगळीं पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. चोर बलिश्टान म्हाका केलीं वजापां, पवीत ओचीत सद्दां ओचीत ताचें नांव. जबाब: म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगडटा. आपली भक्ती करतल्या ताय आमचो देव पिणके पिणकेन काकलूत दोया दाखयता. आपलो बलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पोर काळजान मनान गोड दोतोल्यांक धांवडायता. जबाब: म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगडटा. बागयोन पावलून तेसलोनिकाराक बरयलेली पयली चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, सदांच खुशाल रावात, थांबनासतना मागणें करात, जाता तें जावं सदांच आर्गां दियात. कित्याक जेजू क्रिस्ता सवें तुमी तशें केल्लें देवाक जाय. आत्म्याचो स्वास दामून दवरिनाकात, बाकणेची बेपरवा करिनाकात, पूण सगल्यांची तपासणी करून कितें बरें तें गोड सांबाळात. सगळे तरेचें वायट पयस करात. शांती दिता तो देव तुमकां सगळे वाटेन पवित्र करूं आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तुमकां म्हणगे तुमचो आत्मो आनी कूड चूक नासतना सारकी सांबाळून तुमकां आपयल्यान तो विस्वाशी आनी बासायलां तें तोच शांती पावयतलो. देवाचें उतर हें: देवाचे ओळखकार. उद्गार. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. देवान धाडलेलो कोण एक मनीस आसलो, ताचें नांव जुवाव. सगल्यांनी बाबार दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवं म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयिल्लो. ही जुवावाची गोवायकी. तूं कोण गाय म्हूण ताचे लागीं विचारूंक जेन्ना जुदेवांनी यादनिकांक आनी लेवितांक जेरुजलेमांत पाठयले तेन्ना ताणें सारकें परगोट केलें. ताणें ना म्हणलें ना. ताणें उक्तेपणी सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय. आनी ताणें ताका म्हणलें, तूं कोण तर? ताणें ताका म्हणलें, हांव एलिजा न्हय. तूं प्रवादी बी? ताणें तांकां म्हणलें, ना. तेन्ना ताणें ताका म्हणलें, अशें जाल्यार तूं कोण? आमकां पाठयला तांकां आमी कितें सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय? जुवावान म्हणलें, इसायास प्रवाद्यान सांगून दवरला, सर्वेस्पराची वाट नीट करात
असो अरोण्यात एक ताळो बोब मारता, तो ताळो हांव. तांकां फारिजवांनी पाठयलोले. तांणी तांचे लागीं आनीकूय विचारले, तूं क्रिस्त न्हय, एलिजाय न्हय, प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिताय? जुआवान परतिपाल केलो, हांव स्नान दिता तें उदकान दिता. पूण तुमी वळखो नाशिल्लो एकलो तुमचे मदें आसा, तो म्हजे उपरांत येतलो, पूण ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावो न्हय. हें बेतानियान जॉर्दानाचे पोलतडी जुआव स्नान दितालो थंय घडलें. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही. वखाणी तुका क्रिस्त. आयज आमी देवाच्या उतरांत आयकलां, इजायस प्रवादी आपले पोरजेक एक बरो संदेश दिता. आनी हो संदेश म्हटल्यार इस्रायल पोरजा गुलामपणांतली भायर सरलेली, ती परतून आपल्या गांवांत पावलेली, देशांत पावलेली, पूण तांचो देश सगळोच काबार जाल्लो. देव मंदीर मोडोन पडलेले, तांची शेतां भाटां सगळे काबार जाल्ले. इस्रायल जेरुसलेमांत उरोंक नासले. आनी ते वाजो जेन्ना ही पोरसां परतून येता आपल्या देशान, आपल्या शारान, ती एके भाशेन इतली निराशी जाता, पळोवन सगळे निसणटोन. जायते फावटी अशें घडटा, जेन्ना कोणूय भायर वता पयशिल्ल्या देशान, मागीर परतून घरा येता, तांचें घर तर फोडून चोरून नागून ती पळयतात जाल्यार कितें घडटा तांकां? निराशी जाता. इतले केल्ले, इतले जोडलेले, इतल्या एका धपक्यान काबार, चोरून नागोवन फटोवन, तशें पुरचेक जाल्ले. तेन्ना इसायास प्रवादी तांकां सांगता, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिशेक केला गोरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक आनी फापसोलेल्या काळजांक बरी करूंक. हो भरवासो इसायास प्रवादी आपले पोरजेक दिता आनी तांचो भावार तांची निराशेपणाचे चाल तो बदलता. इसायास प्रवादी म्हणटा, सर्वेस्पोर येतलो, आपलो सरवंडार पाठयतलो, बासायला तो सरवंडार येतलो. आनी हे पोरजेक उत्तेजन दिता, बरवासो दिता. हाच्या दुसऱ्या वाचपार आमी आयकता, भाग्योन पावलू तेसलोनिकारांक बरोवन अशें म्हणटा, सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक देव तुमकां मुणगे तुमचो आत्मो आनी कूड चूक नासतना सारकी सांबाळूं. हे भाग्योन पावलू आपल्या चिटीन तेसलोनिकारांक म्हणटा, शांती दिता तो देव तुमकां सगळे वाटेन पवित्र करूं. आमी भावणीनो थोड्या काळान जेजूच्या जल्माची परब आमी मनयतल्या, समरमतल्या कुशालकायेन. आयज हो आयतार जो आसा कुशालकायेचो आयतार, गावदेती संडे. आनी ते पासत ह्यो 4 वाती मदें एक पिंक वात आसा, रोज कॅन्डल, रोज कलर कॅन्डल. उगडास करूंक की जेजूच्या जल्माची कुशालकाय आमी आतांच्यानूच अणभवूंक जाय. जेन्ना आमी अणभवता जेजूच्या जल्माची कुशालकाय, आमी दुसऱ्यांकूय वांटूंक प्रयत्न करता, दुसऱ्यांकूय ही कुशालकाय दिवंक आमी वावुरता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता जुआंव बावतिस्ताची खबर. जुआंव बावतिस्त हो नासलो निमाणो प्रवादी, पूण व्हडांतलो व्हड प्रवादी, जो जेजू पर्यंत ताका वाकाणटा आनी म्हणटा, सगळ्या भुरग्यांक, आवयंक जल्मल्ल्या भुरग्यां परस जुआंव बावतिस्ताकीन व्हड कोण जल्मूंक ना. सगळ्या भुरग्या आवयंक भुरगीं जल्मल्यान तांचे भितरल्या कोणूच जुआंव बावतिस्ताकीन व्हड जल्मूंक ना. केदो व्हडलो मान बाबडीनो जेजू जुआंव बावतिस्ताक दिता. आनी जुआंव बावतिस्ताक जेन्ना विचारतात, तूंच तो सरवंडार, तूंच तो मेसियस, तूंच तो देवान आमकां पाठयलोलो, पाठयता म्हूण सांगतालो तो, तूंच तो? आनी तो खालतीकायन म्हणटा, हांव न्हय. तर तूं कोण? एलिजा? न्हय. प्रवादी? न्हय. हांव कोणूच न्हय.
म्हजे उपरांत येता तो की सगल्यांकीन व्हड, जो माती ताची ल्हानविकाय आनी खालतेपण पळोवया. हेच जावन भावनीनो आमकां एक उदाहरण आमच्याय जिवितांत आमी ल्हानविकायेची जावं खालतिकायेची. जेजून आमकां सगल्यांक ही खुशालकाय हाडल्या आपल्या जल्मान. ही खुशालकाय आमी सगल्यांक वांटूंक वावरुया. आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक खरे भक्तीन आनी भावार्थान काळजाच्या आनी मनाच्या सादेपणान सोबरोवंक तयार जावया. उबी रावया. स्वत मारता देवाक, स्वर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रोसनेराक आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या ताच्या एकल्या एकल्या सुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सबावलो आंकवार मोरे तावन चलमलो पावस पिलाता खाल ताणें कस सुसले ताका खुसाल चडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवून जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयेंतान जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पत्ताचे बक्षणे कुडीचें जीवन पण शासनाचे जिवीत आमेन. भावार्थ्याची मागणी. आमच्या पाप साहेब भीष्म साहेब यादनीक आनी हेर मडवाशी भाव भयणींनी जायतो बरो वावर शिक्षणाच्या मळ्यान करतात आनी करीत आसात. साबार अडचण्यांक फुडो करतात तेन्ना पवित्र आत्म्याचें बळ आनी कृपा तांकां मागुया. आमच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी शिकपाच्या मळ्यान नव्यो येवजण्यो आनी कल्पना वापरूंक सोंपेपणान फावो करूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. शिक्षणाचो बरो वावर फुडें व्हरूंक आनी शिक्षण सगळ्यांक पावोवंक आज डायजेशन बोर्ड ऑफ एड्युकेशन आनी डायसिजन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन ही खातीं वावुरतात. ह्या खात्यांनी वावुरतल्यांक सगळ्यांक देवाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या बापा तुजे मुखार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी उबारल्यात. आयज जेन्ना आमच्या गोंयांत शिक्षणाक भेटयलेलो आयतार मनयता तेन्ना आमच्या गोंयांत शिक्षणीक मळार जायतो वावर चलता. आमच्या दियोसेसीन डायसिजन स्कुलां आसात, रिलिजियस स्कुलां आसात, जायतो शिक्षणीक मळार वावर चलता. तर ह्या सगळ्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमकां सगल्यांक जण एकल्याक हांगा हाजीर आसलेल्यांक आनी ह्या माध्यमा वरवीं मिसांत वांटो घेतल्यांक तुजे कुरपेन आनी खुशालकायेन बोर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. Sogni, sogni, volani
पवित्रदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. मोगाळ बापा सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिताव. तुज्या गणित पदवेन सरवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरा सस्नाचे देवा सर्व कळे आनी सर्व टायम तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमताव. जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगडटाव. थेर बरवाशान ताच्या मोहिमे वंतड्यांक कोंतरेकताव. देखून आतां दिदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ती म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणीक कोराराचे रगत पातकाचे बक्षुने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशा बसत ते बरोवतले. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गोट परगटुया. सोम्या जेजू आमी वो उंडो खाताव आनी एकाच इतले पियेताव तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ताव. वो जिविताचो उंडो आनी सर्वणची काल सुखात समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप आमच्या बिस्प साहेबाक आनी सगळ्या याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबामडीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर जडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुताक आमचे गोंयचे सांत बागयोन जुजेवाज बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर कालीन कमानवल्यान ते सगळ्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन.
आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले मागणे बरोबर मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत समस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाकरी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे चेड्याक आमी बरो वाशनांत रेखता. तर आमकां उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय सर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या ससना. क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदता म्हणले तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण जे पवित्र तुवेच्या भावार्थाचे दिशकाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान मोगान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती वच तो जेजू, जाका जुआंव बावतीस परगट करता आनी जुआंव बावतीस ताका संवसाराक सांगून दिता. ह्या जेजूच्या मोगाच्या जेवणान वांटो घेतली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूची कूड रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. Shall
Colonio, फाल्यां सोमारादी जॉन पीटर नायडू लिव्हरामेंट वाड्यांतलो 3ऱ्या वर्साचे मीस 8 वरांचेर ब्रेसारादी जुसे इजिदो द सूजा सोर्वे 3ऱ्या वर्साचे मीस 8 वरांचेर शुक्रारादीस पास्क्वाल नोरोन आराडी 3ऱ्या वर्साचे मीस 8 वरांचेर आयज क्रिस्तांवांचो 3रो आयतार आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या सेक्टर 13 आराडी 1 देव बरें करूं म्हणटा येता त्या आयतारा दीस पयल्या मिसाची मांडावळ करूं सेक्टर 12 पेरशेत 31 डिसेंबराचे आमी तरणाट्यांक ह्यो रेतीर दवरला आनी हो रेतीर जातलो 9 ते 12:30 पर्यंत सगल्या तरणाट्यांक आनी हो रेतीर जातलो मोंदेगिरी वयर स्कॉलान तुमी तुमच्या 15 वर्सां वयर भुरग्यांक धाडची त्या दिसा लिबरेशन डे म्हणटूच चर्च ऑफिस बंद आसतलें रिडेम्पटरीज फादर्स परवरी क्रिसमस इंडो आउटडोर एक प्रोग्राम तांणी घडोवन हाडला सकाळचे 11 ते सांजेचे 9:30 पर्यंत परवरी रिडेम्पटरीज फादर्स दासी हांगा जाणटी कोणूय तर कितें विकूंक सोदता जावं कसलें डेकोरेशन कसलें ऑर्गेनीक वेजिटेबल होम मेड लायफस्टायल प्रोडक्ट्स कोणूय घरान कितें केलां तें थिंगा शोकेस आनी विकूंक सोदता जाल्यार थंय टेबलां तुमकां मेवतलीं म्हणटच तुमी हाचो बरो उपयोग करचो नोटीस बोर्डार घातल्यात तुमी ती बरे भाशेन वाचची ही आतां गरजेची कळोवणी 20 तारखे डिसेंबराचे म्हणजे येता ते आयतारा दीस 2रे मीस इंग्लीश मास जातले फकत क्रिस्माच्या भुरग्यांक म्हणटच दुसऱ्या लोकांनी त्या इंग्लीश मिसांत वांटो घेवंक मेळचो ना कित्याक आमची क्रिस्माची भुरगींच आसात सुमार 50 कितें न्ही 37 अशी 50 अशी आसा म्हणटच आमी फकत थोड्या जाणांकूच मिसांत वांटो घेवंक आमकां परवानगी आसा म्हणटच तुमकां मिसांत इंग्लीश मिसांत दुसऱ्यांक वचून सांगचें हांव दुसऱ्या मिसार सांगतलो येता ते आयतारा दीस इंग्लीश मीस क्रिस्म घेतल्याच भुरग्यांक जातलें देवाचे कृपेन आनी पवित्र शुभेच्छा कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरल्यात डायगो एंटनी पेरेरा वितोरीन आनी फिलोमेना पेरेरा हांचो पूत मोरोड सांगोलता ताचे व्हंकलेचें नांव वालेन्सिया डिसूजा जॉनी आनी मारिया डिसूजा हांची धूव पेडण्या ही दुसरीची स्टीवन पिंटो एप्रन पिंटो आनी रिता फेर्नांडीस कुम्या मोरोड गिनी ताचे व्हंकलेचें नांव स्टेसी वेलेन्सिया डिसूजा हॉरेस आनी फ्लाविया डिसूजा मुंबय ही दुसरी चीट तेच भाशेन जोझफ डिकॉस्टा पॉल आनी रोजालिना डिकॉस्टा मायंड द देव्स वाड्याव ताचे व्हंकलेचें नांव पर्ल पियेदाद मार्कीस झेवियर मार्कीस आनी कोसेसा फुटाडो शिरिदांव ही दुसरी आनी निमणी चीट आंतोन फ्रांसीस ब्रिंजेल फ्रांसीस झेवियर ब्रिंजेल म्हणजे यांग चिकोचो चेडो ताजे आनी माईचें नांव कॉनी ब्रिंजेल वान्स्यो ताजे व्हंकलेचें नांव मिनोश्का वाज मारियान आनी मोनिका वाज नावेली ही दुसरी चीट तेच भाशेन ट्रेवर मर्विन फेर्नांडीस लॉरेन्स जुलिया फेर्नांडीस
आनी आउरा फेर्नांडीज आराडी, ताचे व्हंकलेचें नांव एनालीन ट्रिसिया डायस, प्लासिडो डायस आनी लिटा बारेटो डायस, साल्वादोर दो मुंद ही पयलींची. हांचे मदें लग्न जावंक वचून आसा जाल्यार आमकां सांगून दिवचें. उबी रावया. कोडवाल्या बापा, ह्या तुज्या दैवीक जेवणाच्या बोळान पातकांतले आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी तयार जाव. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वोद्वेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे और उपकार सगल्यांक तुमकां खुशाल आयतार आवडेता. तुका आवडेता पदे.